आम आदमी पार्टीचे फॉर्मल कॅम्पेनिंग 7 तारखेच्यान गोंयांत सुरू जातलें। आपाचो चीफ आनी दिल्लीचो सीएम अरविंद केजरीवाल शेनवारा गोंयांत येता। ताचे उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत बसका जातल्यो। शेनवारा बाणावले आनी वास्को जाल्यार आयतारा म्हापशा आनी सांखळी जातली। आपाचो आशुतोष मिडिया कडेन उलयलो। आम आदमी पार्टीची कॅम्पेन फाटले खूब म्हयने जाले जोरान चलिल्ली आसा, पूण आतां इलेक्शन अनाउन्स जातकूच एक फॉर्मल इलेक्शन कॅम्पेन आमचे दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर आनी राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जानेवारी 7 तारखेक करतले। 7 तारखेक येवन ते त्या दिसा 2 पब्लीक मिटिंग्स 2 रॅलीज दवरतले। पयली रॅली आसतली बाणावले दांडो ग्राउंड सांजचे 5 त्याच सांजे वास्को म्युनिसिपालिटीच्या समोर ग्राउंडाचेर 7 वरांचेर टॅक्सी स्टँड म्हापसा 5 वरांचेर आसतली। आयतारा 8 तारखेक टॅक्सी स्टँड म्हापसा 5 वरांचेर सांजची। आनी त्याच दिसा देसाई नगर ग्राउंड सांखळे थंय आनी एक पब्लीक मिटींग आसतली सांजची 6 वरांचेर। In Goa, we are going to form the government. We are very confident about it. And precisely, if AAP wins Punjab and Goa both, this will be a major setback to the Prime Minister of India, named Mr. Narendra Modi. Mr. Modi is more worried than Congress Party. Goa, if you notice, when Elvis Gomes decided to take VRS and join Aam Aadmi Party, during that time, an FIR was lodged against him in some concocted case. The day he was announced as the chief ministerial candidate by our leader, a national convener, Arvind Kejriwal, the very next day he was summoned by ACB, Anti-Corruption Bureau. The Goa government, with a puppet chief minister, is strings controlled by Manohar Parrikar. काँग्रेसी कडेन अलायन्साक 7 सिटां मागल्यात। काँग्रेस अलायन्स करिना जाल्यार 30 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतले म्हणून एनसीपीचो चर्चेल उलयला। एनसीपी दक्षिण गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांनी उमेदवार घालतली। अलायन्स जायना जाल्यार खंय काँग्रेसीचे सरकार कशेंच येवंक शकना। जरी तरी अलायन्स जायना आमी प्लीज केला, आमी चड सीट मागिल्ली नाही, 7 सीट मागिल्ली। वन आमगेलो लिडर प्रफुल्ल पाटीलान सांगले इवन 7 सीटां मध्ये तर कितें तरी उणी पासून जाता जाल्यार आमी अंडरस्टँड जातले, पूण कोंतान हे पार्टी लायक मायंडेड अलायन्स जावपा जाय आनी लोकां मदें वचपा जाय, नाजाल्यार त्रास जातले म्हणून। हांव आयज तुमकां ओपन सांगूंक सोदतां, लोकांन आमचो गुन्यांव करपाक जायना, कित्याक आमी काँग्रेसी कडेन 400 हालीं 7 सीट मागलोली। 7 सीटां पासून एस्टेस जाता जाल्यार आमी अंडरस्टँड जावपा आहले। जरी तरी काँग्रेस चिंता एनसीपीची गरज ना आनी एनसीपी कडेन तरी अलायन्स करपाक नाका जाल्यार आमी 30 सीटां आमी घालता आनी भोव करून चड सीटां आमी सावथाक एक सोडपाचें ना, सावथाक सगळे घालता आमी सीटां। पणजी घातला, सावथाक सगळे घालता आनी थोडे कडेन दुसरे कडेन जावं सालिगांव, शिवोली ह्या वाटेन खंयच्या ना पडे आहा, खंयच्या मेवता आमचे पळय कॅन्डिडेट येयल्ले आहा आमचे कडेन ते प्रमाणे आमी घालता, पूण आमी 30 सीट घालता। आज म्हाका दिसता एक काँग्रेसीक जाय बीजेपी भितरल्यान इळिल्ली, काँग्रेसीक नाका, काँग्रेसी सरकार केल्लो, आमी 30 कॅन्डिडेट घालता इफ दे आर नॉट अलायन्स। जे अलायन्स तेमगेलें लास्ट कितें अनाउन्स केलो मागीर आमगेलें चालू। म्हाका थ्रेट ना हो थ्रेट सरकार करपाक हांव बरोवन दिता तुका अलायन्सांचा सरकार जायना गव्हर्नमेंटा कडेन। जायका प्रकरणात दिगंबरा आड 4 सीट जाल्या। 4 सीट जाल्ले दिगंबराची उमेदवारी दिग्विजय सिंग जाहीर करता। काँग्रेसीत चल्लां कितें काय म्हूण चर्चिलाचो प्रस्न। काँग्रेसीक कितें चल्लां म्हणजे हांव इतलें करून भितर रायलां, दिगंबर कामत भायर रायला एंटिसिपेट बेल घेवन, एंटिसिपेट बेल देखील थिंगा रिजेक्ट जावन मागीर तेजेर चार्जशीट जाला आनी तो मेन एक्यूज जाला आनी ते दिसाक दिग्विजय सिंग तेगेली टिकेट अनाउन्स करता। म्हणजे कितें डिफरन्सीस काँग्रेसी मदें। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। गोवा सुरक्षा मंच आणि मोगोच्या युतीची अधिकृत घोषणा 10 जानेराक जाता।
मंच आनी मोगोची खास मिटींग ब्रेस्तारा फोंड्यां जाली. मोगो गोवा सुरक्षा मंच आनी शिवसेना मेळून 36 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतात. पांडुरंग रावताची गोवा प्रजा पार्टी दिवचलचो सीट सोडपाक तयार ना. ते भायर सरपाची शक्यता आसा म्हणून सुत्रां सांगतात. गोवा सुरक्षा मंच मोगो शिवसेना युतीची घोषणा 10 जानेराक जाता. युतीत कोण कितले सीट लढोवपाचे थारला ते अशें: मोगो 22 सीट, गोवा सुरक्षा मंच 9 सीट, शिवसेना 4 सीट. गोवा प्रजा पार्टीचो पांडुरंग रावत दिवचले सोडपाक तयार ना. ताका लागून गोवा प्रजा पार्टी युतींतल्यान भायर सरतली म्हूण सुत्रां सांगतात. खंयच्याच परिस्थितीत बीजेपीक घरा धाडपाक जाय म्हूण सुभाष वेलिंगकार उलयलो. एमजीक सत्तेर हाडूंकूच जाय म्हूण वास्को मंचाचे कार्यकर्ता मेळाव्यांत वेलिंगकारान उलो मारलो. त्यामुळे तडजोड जी आसा युती जावपा खातीर आनी यशस्वी जावपा खातीर ही प्रत्येक घटक पक्षान करपाक जाय अशी आमची अपेक्षा. श्री पांडुरंग राऊत हे आमच्या आव्हानाक प्रतिसाद दिवन योग्य तो निर्णय घेतले आनी आमच्या बरोबरच इलेक्शनान आसतले तांची आमकां गरज आसा अशें आमी तांकां तांची भेट घेवन प्रत्यक्ष सांगतले. इतले मजगतीं मयेचो सीट शिवसेनेक दिलो ना म्हूण तुळशीदास चोडणकार बेजार. तो मया अपक्ष रावपाची तयारी करता. अशें दिसलें की जेन्ना हांकां 5 मतदारसंघ युती केल्या उपरांत जे दिले त्या मतदारसंघान मयेचें नांव खंयच आमकां दिसलें ना. युतीच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी खंय तरी दाखोवपाक जाय आसलें की आमी मये हो झगडोन घेतलेच म्हणून ही जी समिती आसा ही मये खातीर कांयच उलयल्लें आमकां दिसूंक ना. पूण लोक अशे आग्रह धरतात की तूं जर तुका तिकीट मेळना जर जायत जाल्यार तूं अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल करची. आमी तेका सपोर्ट करपाचें गेलो आनी कितें केलें काय आमकां पार्टी मेळोंक ना जाल्यार अपक्ष तरी आमी तेच्या फाटीं आसतलेच आसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव्ह एक ब्रेक.